नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्याक माय मोगाचो येवकार। हांव स्नेहा। आयच्या लंच टायम न्यूजाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो हेडलायन्स। यूपी विधानसभा वेंचणुकेक 30 भाजपा सुवातो जिखतले, फातोडात फुलतले कमळ, प्रदेशाध्यक्ष दामू नायकाचो दाव। कळंगूट वाठारात 21.60 लाखांच्या इलेक्ट्रॉनिक वस्तूची जाली फटवणूक। कळंगूट पोलिसांनी या संबंधित केस नोंद करून एकल्याक केला अटक। पावसाच्या उणावाक लागून धरणातल्या उदकाची पातळी देंवता नेटान। 1 म्हयन्याक पुरो अशें आसा उदक। 22 जुना उपरांतूच पावसाचें जातलें आगमन, हवामान खात्यान उक्तायला अदमास। धारगाच्या उदका संसाधन खात्याच्या निवासी क्वार्टर्साची जाल्या सामकी अवतिकाय। लोक ह्या क्वार्टर्सांनी करतात बेकायदेशीर वावर। संबंधित अधिकाऱ्यांनी बेगोबेग प्रश्न लावचो तडीक मागतात थळावे। आरोबा तुळे जंक्शनाच्या रस्त्या कुशीक सोबीतकरण करपाचे काम चल्ला नेटान चालू। खाजन शेतकी जमिनीत माती उडयिल्ल्यान पर्यावरणवादी आनी शेतकऱ्यांनी उक्तायला खर तिडक। आनी दोडामार्गाच्या व्हीडी वज्रा घसघशाचेर बुडिल्लो कर्नाटकाचो हुबळीत 23 वर्सांचो तरणाटो सोद वावरा उपरांत सापडलो पुलिसांक। आता खबरो विस्तारान। कळंगूट वाठारात 21.60 लाख रुपया मोलांच्या इलेक्ट्रॉनिक वस्तूची फटवणूक घडिल्ल्याचो धक्को दिवपी घडणूक उजवाडाक आयल्या। एका मनशान सेकंड हँड आयफोन, सॅमसंग मोबायल आनी आयपॅड विकते घेतले आनी फारीक करिनासतना माल लेगीत परत करूंक नाशिल्ल्याचो आरोप केला। कळंगूट पोलिसांनी हे संबंधी केस नोंद केला आनी फुडली चौकशी सुरू आसा। कळंगूट पोलिसांनी दिले माहिती प्रमाण फोंडेच्या एकल्यान हे संबंधित कागाळ दाखल केल्या। कागाळे प्रमाण 10 जानेवारीक दुबावित आरोपी कळंगूटातल्या दुकानात आयिल्लो। ताणे 21 सेकंड हँड इलेक्ट्रॉनिक उपकरणां वेचून काढली। तातूंत जायत्या आयफोन, सॅमसंग मोबायल फोन आनी आयपॅड हांचो आस्पाव आशिल्लो। दुबावित आरोपीन 2 दिसां भितर दुकानाच्या कर्मचाऱ्यांक रोख पैसे दिवपाचे उतर दिल्ले आनी सुरक्षा म्हणून IDFC बँकेचे 2 चेक दिल्ले, पूण कबूल केल्ली रक्कम फारीक करूंक ना आनी इलेक्ट्रॉनिक वस्तू परतून दिले ना असो आरोप कागाळदारान केला। या प्रकरणात पोलिसांनी आरोपा आड फटवणुकीची केस नोंद केला आणि पोलीस फुडलो तपास करतात। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही। आरोबा तुळे जंक्शनाच्या रस्त्या कुशीक सोबीतकरण करपाचे काम नेटान चालू आसा। सुमार 3.5 कोटी परस चड पयशे मोडून तयार जावपी ह्या प्रकल्पाक थळाव्यांनी येवकार दिला, पूण त्याच वाठारांतल्या खाजन शेतकी जमिनीत माती उडयल्या संबंधी आरोप केला। ताका लागून पर्यावरणवादी आनी शेतकऱ्यांनी खर तिडक उक्तायला आनी ह्या प्रकरणाची चौकशी करची अशी मागणी केल्या। आम्ही आसात आरोबा तुळे ह्या जंक्शनाचेर आणि हांगासर आमचे थळावे आमदार जीत आरोलकर आणि सार्वजनिक बांधकाम खाते हांच्या वतीन हांगासर ब्युटिफिकेशन करपाचे काम सध्या युद्ध पातळीवर सुरू आसा। एका वाटेन हांगासर युद्ध पातळीचेर काम सुरू आसा तर दुसऱ्या वाटेन जी खाजगी जमीन म्हणजे खाजन लँड आसा त्यातून व्हडा प्रमाणात मातीचे भराव टाकून हांगासर बांधकाम करपाचो काही जणांचो यत्न सुरू आसा। सरकारान ज्या वेळार सरकारच्या योजने अंतर्गत वेगवेगळे उपक्रम राबयतात आणि ब्युटिफिकेशन करतात आणि ज्यावेळी जी खाजन शेती असता ती खाजन शेती खरें म्हणल्यार वेगळ्या व्यवसाय वेगळो पारंपारीक व्यवसाय करपाक एखादी सुंगटां पोसून थंयसर कितें व्यवसाय करूं येता तशा व्यवसायाक उबा आसता, पूण कांय जण हांगासर पर्यटनाच्या व्यवसाया खाली वेगवेगळे उपक्रम राबोवन कॉन्क्रीटची जंगली उबारचो यत्न आसा। पयलीं जर हांगासर आमी नजर मारलेली जायती मँग्रोव झाडां व्हडा प्रमाणात आशिल्ली ती झाडां नश्ट केल्ली आसा आणि फाटल्या सरकारानूय ताचेर कांय लक्ष दिलो ना म्हणून त्या जमीन मालकांचे फावलेले आसा। पूण आता तरी सरकारान जी व्हडा प्रमाणात हांगासर खाजन शेतीत मातीचो भराव टाकून जे कोण अतिक्रमण करतात त्यांचेर कारवाई करपाची गरज आसा आणि सरकारच्या माध्यमातून हांगासर जे ब्युटिफिकेशन जाता त्या ब्युटिफिकेशनाक 3.5 कोटीपेक्षा चड खर्च करपाची येवजण सरकारची आसा। हांगासर ब्युटिफिकेशन करता बरोबरच गार्डन आसतले, चलपा खातीर वॉकिंग आसतलें, भुरग्यां खातीर एक खेळपाचे साधन सुविधा उपलब्ध करपाची येवजण आसा। शिवाय जे बेरोजगार युवक आसात तांकां
हांगासर स्टॉल घालपाची येवजण आसा आणि ह्या माध्यमांतल्यान सरकार बेरोजगार युवकांक रोजगार दिवपाचो यत्न करता आणि ज्या वेळार असे प्रकल्प पुराय जाले त्या वेळान थळाव्या पंचायती कडेन ती जबाबदारी दिवन ह्या प्रकल्पांची मेंटेनन्स आणि ताची देखरेख करपा खातीर प्रत्येकान यत्न करचो अशी ह्या माध्यमांतल्यान आमी मागणी करता. हांव निवृत्ती शिरोडकर. राज्यात तरणाट्याक बुडून मरण आयिल्ल्याच्यो घडणुको सेगीत वाडत आसा. केरी 70च्या शिमे लागसार आशिल्ल्या विडी दोडामार्ग वज्रा सकल घसघशार हुबळी कर्नाटकाच्या विजय दोडामणी ह्या 23 वर्साच्या तरणाट्याक बुडून मरण आयले. पत्रादेवी हुतात्मा स्मारक बांदपाचें काम पुराय जाला आनी बेगीनूच उक्तावण जातलें अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिली. हो स्मारक फुडल्या पिळगे खातीर प्रेरणादायी थारतलो अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. तशेंच ताच्या सरकाराच्या काळात सुमार 70% स्वातंत्र्य झुजाऱ्यांच्या भुरग्यांक नोकरी मेळ्ळ्या आनी आतां मेरेन 288 जाणांक नेमणूक पत्रां दिल्यात असोय दावो मुख्यमंत्र्यान केलो. 18 जुनाच्या ह्या दिसा गोंयांत एकूच सगळीकडे आवाज जालो की गोंयांत लोहिया आयलो रे आणि गोंयांत मुक्ती चळवळीक परत एकदा म्हणजे नेट आयलो आणि खऱ्या अर्थात गोंयच्या स्वातंत्र्य संग्रामाची मशाल परत एकदा गोंयच्या प्रत्येकाच्या काळजांतल्यान पेटली आणि ही पेट्टा आसतना सुद्धा वट्ट आमकां 14 वर्सां लागली. कारण भारत देश 1947 स्वतंत्र जालो आणि 47च्या उपरांत वट्ट 14 वर्सांनी म्हणजे 1961 या दिसा गोंयाक मुक्ती मेळ्ळी. आमकां 14 वर्सां सोंसलेले हाल अपेष्टा कष्ट आणि बलिदान आणि त्याग हो आमी विसरूंक ना आणि नक्कीच म्हजे सरकार तर मुळीतूच विसरूंक ना. म्हणून तर 1955 स्वतंत्र सेनांतल्या संग्रामाक म्हणजे ज्यांच्या प्राणाची आहुती दिली पत्रादेवीच्या त्या पुण्य स्मारकाचेर म्हणजे ज्यांच्या प्राणाचे बलिदान दिले ज्यांच्यानी तांकां आयजूय बी 60 वर्साच्या उपरांत सुद्धा तांकां सर्टिफिकेट ऑफ द हॉनर आणि 10 लाख रुपयाचो चेक हो तांकां जे आयडेंटिफाईड जाले ते पावले. खूप वर्सां जवळपास 288 लेटर्स आम्ही एकदा नाही दोनदा ही स्कीम ओपन केली आणि त्या भुरग्यांक परत एकदा म्हणजे त्यांचे जर चुकून कोणी उरला असत सुद्धा जाल्यारय तांकां ते ऑफर लेटर दिवची. आज आम्ही 22 स्वतंत्र सैनिकांच्या भुरग्यांक आज 22 भुरग्यांक ऑफर लेटर दिता आणि उरलेल्या जवळपास 40 भुरग्यांक तांकांय ऑफर लेटर फुडल्या वर्षभराच्या कार्यकाळात दितले. हांवें हे फक्त इतक्याच खातीर सांगता आम्ही स्वतंत्र सैनिकांचे बलिदान विसरूंक ना. त्यांचो राष्ट्रप्रेम आणि त्यांच्यानी केल्लो त्याग हो आम्ही विसरूंक ना. त्यांच्या नेक्स्ट जनरेशना खातीर तरी ते फावा जावचे म्हणून म्हणजे सरकार जे आसा हे सदोदीत हे याद दवरलेले आसा. पत्रादेवीचे स्मारक थोड्याच दिसाच्या भितर पुराय जावपाचे आसा. हय थोडोसो उशीर लागलो आसतलो बट 60 वर्सां उपरांत काय जायना. म्हणजे 1955 त्यांच्यानी दिल्ल्या प्राणाची आहुती आयजूय आमकां याद आसा आणि ती तेवत कायम आमच्या मनात उरची कायम गोयच्या फुडल्या जनरेशनान उरची. हे स्मारक कित्या खातीर तर हे स्मारक इतक्याच खातीर की देशभरांतल्यान आयिल्ल्या जवळपास 33 फ्रीडम फायटर्स हांच्यानी आपल्या प्राणाची आहुती त्या पत्रादेवीच्या स्मारकाचेर दिली. ही जनरेशनाचे जनरेशन आमकां सातत्यान गोयच्या फुडल्या जनरेशनाक याद उरपाक जाय म्हणून ते पत्रादेवीचे स्मारक आसा. थोड्याच दिसाच्या भितर ताचें आमी अनावरण करतले. त्या 33 हुतात्म्याची नांवां आणि त्याचभर गोंयभर जे फ्रीडम स्ट्रगलात हुतात्मे झाले त्या सगळ्यांची नावां आणि हिस्ट्री त्या पत्रादेवीच्या स्मारकाचेर आसतले. ते कायमचे आमकां सदोदीत याद उरचे हाज्या खातीर आमचें सरकार हे वावुरता. दिवचलच्या मुस्लिम वाड्यावयली सारकी केल्ली उदकाची पायपलायन 5 वरां भितर परत फुटपाचो प्रकार दिवचले घडला. देखून दिवचल सयत सरभोंवतणच्या वाठारांत परतून पिवपाच्या उदका खातीर हाल जाल्यात. पायपलायनींतल्यान जावपी उदका पुरवण बंद करता म्हणसर बिरेस्तारा मध्यान रात्री सावन शुक्रारा सकाळच्या 9 वरां मेरेन चड प्रमाणात उदकाची नाशाडी जायत आशिल्ली. भायर येवन पळय जाल्यार सबंद गटारांत भितर नळाचें उदक व्हांवता. जशें पावसान सुद्दां केन्ना नासलें तशे पद्दतीचें आज ती दिसूच अशें आसा की 15 दीस जाले 20 दीस जाले पावस पडूंक ना. पाणयाची अत्यंत कमतरता जाल्या. लोकांक विनंती करता कमी पाणी वापरा आनी कितें करा सगळें करा म्हणून. आनी पाणयाची जी नाशाडी जाल्या आज हांगा बिचोले वालावलीकर कॉलनीचे लागीं गटारांत व्हांवता.
लोक कालच्यान तळमळटा उदकाक येवन पळयता दुरुस्ती करता ना कितें जालां काय पूण अजून पर्यंत 2-3 फावटी प्रयत्न करून सुद्दां नळ तेंचे कडेन दुरुस्त जावंक ना आनी नळाक वेवस्थीत उदक येवंक ना. ह्या दिसांनी सरकारी ऑफिसर जे आसा तांकां स्वता थंय वचून हात घालून ते दुरुस्त करून लावचे. फक्त ते कामगार आसा रस्त्याची आनी हेची कामगार काम करता तांकां तेंचेर ते सोडचे न्ही अशें हांव गव्हर्मेंटाक कळकळीची विनंती करता. कालच हरशी ती पायपलायन फुटलेली हांगारपाची काल सारकी गेली तेंचे सांजची आयज परत सकाळी खंय परत फुटल्याली. इतकें उदीक वेस्ट जालें न्हू पळोवंक गेल्यार एक्चुली पावसूय ना आनी अशें उदीक वेस्ट जालें जाल्यार चड फूड कितलें बेगीन ते बेगीन करपाचें. दिवचल शारा सयत सरभोंवतणच्या वाठारात उदकाची पुरवण करपी पोडोशे उदका शुद्धीकरण प्रकल्पाची पायपलायन दिवचलच्या मुस्लीम वाड्याचेर फुटिल्ली. देखून फाटले सुमार 15 दीस हे पायपलायनींतल्यान उदकाची लिकेज चालू आशिल्ली. काल बिरेस्तारा हे पायपलायनीचें काम झुजाव पावड्यार हातांत घेवन राती उसरा मेरेन हे पायपलायनीची दुरुस्ती केल्ली. पायपलायनीचे दुरुस्ते खातीर काल दिसभर उदका पुरवण बंद आशिल्ली. देखून दिवचल शारा सयत सरभोंवतणच्या वाठारांतले नळ सुके पडिल्ले. बिरेस्तारा राती उसरा पायपलायनीची दुरुस्ती केले उपरांत उदका पुरवण सुरू केल्ली आनी घराघरांनी नळांतल्यान उदक येवपाक लागिल्लें आसतनाच काल मध्यान राती हीच पायपलायन परत एक फावट फुटपाचो प्रकार घडिल्लो आसा. मध्यान राती फुटिल्ले हे पायपलायनींतल्यान शुक्रारा सकाळी 9 वरां मेरेन घसघसून उदक भायर व्हांवतालें. देखून हजारांनी लिटर उदकाची नाशाडी जाल्ली आसा. आतां पायपलायन परत फुटिल्ल्यान परत दिवचल सयत सरभोंवतणच्या वाठारांत उदका खातीर मारामारी जातली हे निश्चित आसा. मुस्लीम वाड्याचेर जी पायपलायन परत फुटल्या ती केन्ना एकदां दुरुस्त करता आनी घराघरांतले नळ परत केन्ना घसघसतात ते. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. दारगाळचे उदका संसाधन खात्याचे निवासी क्वॉर्टर्साची सामकी अवतिकाय जाल्ल्यान हे क्वॉर्टर्स आतां भूत बंगल्यांत रुपांतरीत जाल्या. कांय लोक ह्या क्वॉर्टर्सांनी बेकायदेशीर वावर केल्ल्याची म्हायती मुखार आयला. संबंदीत अधिकाऱ्यांनी आतां जाता तितले बेगीन हो प्रश्न तडीक लावचो अशी मागणी सध्या मुखार आयला. पळयात. हांव सध्या आसा हांगासर धारगळ जे जलसिंचन खात्याचे निवासी गाळे आसात, रेजिडेन्स कॉम्प्लेक्स आसा त्या वाठारात आसा आनी त्या वाठारांत जर आमी नजर मारली जाल्यार जायते निवासी गाळे मोडकळीस आयिल्ले आसा आनी भूत बंगल्याचो प्रकार दिसून येता. अस्वच्छता आसा, खड्डे बसलेले आसा, भितर दारूच्यो बाटल्योय दिसून येता. काही प्रकार हांगासर गैरधंदे चलतात अशें थळाव्यांची मागणी आनी दावो आसा. पूण उलोवपाक कोण तरी भितात. तेचे खातीर हांगासर सरकार लक्ष दिवन जे निवासी गाळे आसात ताची दुरुस्ती करची खरी गरज आसा. आनी काही निवासी गाळ्या वांगडा हांगासर थळावे जे आमचे कर्मचारी आसात ते रावतात अशें चिन्ह दिसून येता. काही निवासी गाळ्यान तर सरकारी कर्मचारी आसात, रावतात, ते काम करतात. तांची स्थिती पळयल्यार सुद्धा भयंकर आसा. हांगाची स्वच्छता मोहीम सरकार कित्याक राबयना? सरकारान हांगाचेर कित्याक दुर्लक्ष केलां? निदान आतां तरी जे WRDचे मंत्री आसा तांणी हांगासर लक्ष दिवचो आनी हे जे निवासी गाळे भूत बंगले जाल्यात ते वापरा विना पडून आसात थंयसर एक बरो कॉम्प्लेक्स हाडचो. ना तर आमचे थळावे आमदार जीत आरोलकर हांची एक हावजिंग बोर्ड हे आसा, महामंडळ आसा आनी ते तांचे चेअरमॅन आसा. तांच्या कडेन जर ही जागा दिली जाल्यार ते एखादो बरो प्रकल्प, निवासी प्रकल्प हाडपाची येवजण आखूं शकता आनी सरकारान तांकां पाठिंबोय दिवपाची गरज आसा. विनाकारण अशी बरी जागा सरकारान वापरा विना दवरप बरी ना. सरकार वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान जे खाजगी जमनी आसात ते विकासाच्या प्रकल्पाच्या नावाखाली घेता आनी मागीर ताचो वापर करना. तोय प्रकार होत जाल्लो आसा. हांगासर जर पळयलें जाल्यार 75% ही जमीन वापरा विना आसा. आता सरकारान आतां तरी लक्ष दिवचो आनी हांगासर एक बरो निवासी कॉम्प्लेक्स हाडचो आनी जेतून आमचे कर्मचारी आसूं येत जे जलसिंचन खात्याचे ते पयसल्यान कामाक येता आसतले तांकां रावपाची सोय करपाची.
सवर्णाच्या आंदोलनाक गोय क्रांती दिसा कीट पेटली. आझाद मैदानार मोर्चा व्हरतना लोकांक आडायले. सरकार आर्थीक फायद्या खातीर वेगवेगळे प्रकल्प लोकांचेर लादतात असो आरोप करीत आंदोलकांनी भीक मागून पयशे एकठांय करून पोलिसांक दिवपाचे यत्न केले. तेन्ना आंदोलकांक पुलिसांनी ताब्यात घेतले. मजगतीं विरोधकांनी पुलीस स्टेशनार वचून मध्यस्थी केल्या उपरांत त्या आंदोलकांक सोडयले. आमचं आझाद मैदान या गोंयकारांचो हे उठया तुम्ही आमचे गोंयकारांचे and the which public event this is our revolution सीएमचे काजार न्हू सीएमचे काजार न्हू हे रेव्होल्यूशन डे हांगासर सॅक्रिफायस आमच्या लोकांचो आमचे तुकाराम काणकोणकर माझा आनी आला कारापूर सरवणचे लोक फाटले 2.5 म्हयन्याच्यान लोढा प्रकल्पा आड आंदोलन करतात. बिरेस्तारा तांच्या आंदोलनाचो 75वां दीस देखून तांच्यांनी पणजेच्या आझाद मैदानाचेर आंदोलन करपाचो यत्न केलो. मात पुलिसांनी तांकां वाटेकूच आडायले. लोकांनी सरकारा आड तीव्र नाराजी उक्तायत सरकार आर्थीक फायद्या खातीर वेगवेगळे प्रकल्प लोकांचेर लादता असो आरोप आंदोलकांनी केलो. मजगतीं बोळा घालपी आंदोलकांक पुलिसांनी ताब्यात घेवन पोरणे गोंय पुलीस स्टेशनात व्हेले. सगळ्या विरोधी आमदारांनी तशेंच समाजवावुरप्यांनी कारापूरकारांक तेंको दिलो. विरोधकांनी पुलिसांकडेन हे विशीं चर्चा केले उपरांत त्या आंदोलकांक कांय वरां भितर सोडयले. जशें तांकां बसीत भरून व्हेल्ले तशेंच तांकां परतून हाडून सोडले. मजगतीं विरोधी आमदारांनी कारापूरकारांक तेंको दिलो. हो लोढा प्रकल्प स्क्रॅप जाय मेरेन आपूण कारापूरकारांक तेंको दितलो आनी तांच्या बरोबर आसतलो अशें आमदार विजय सरदेसाय हांणी सांगलें. ह्या प्रकरणाक आनीक आंदोलकांचेर कारवाय जावची ना अशें तांणी सांगलें. दोन कलिगां मदीं अशी फाटल्यान वचून मागीर कितें जावंक जायना. म्हाका खात्री आहा तशें जावचें ना. तशें जर जालें जाल्यार तें रिफ्लेक्ट स्टील वर्ड्स ऑन द गव्हर्नमेंट. आज क्रांती दीस आनी क्रांती दिसाक क्रांती करपी लोकांक बारीक समाजाक जे भशेन तुमी म्हाजो उल्लेख केलो तातूंत सालादार आनी तुमचे भितर कांय डिफरन्स ना. हें दाखोवन दिलें आनी गोंय पिकलां एक क्रांती. आतां हें सगळें बऱ्या भशेन सेटल जालें म्हणून म्हाका ताजेर फुडें उलोवपाचें ना. आमी हांव फक्त एक्सपेक्ट करता की सरकारान आपलें उतर जावचें, प्रोटेस्टरांनी आपलें उतर जावचें आनी तांणी तांचें पिसफूल एज्युकेशन तांचे इश्यू सॉल्व करपा खातीर आनी ते फुडें वचचे आनी ताका आमचो सपोर्ट. आज म्हाका दिसता ह्या भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान दाखोवन दिलें की गोंयांत सालाजाराची जी तानाशाही चलताली ती आज हे भारतीय जनता पार्टी करपा सोदता. आज क्रांती दिसाच्यो सगळ्या गोंयकारांक सगळ्या गोंयकारांक परबी. त्याच बरोबर प्रत्येक गोंयकारांनी आज याद करपाक जाय की कारापूरचे लोक जेन्ना थंय क्रांती दिसाच्या निमित्यान थंय श्रद्धांजली दिवपाक वताले तेन्ना ह्या बीजेपीच्या सरकारान तांकां थंय आडायले आनी उबारून डिटेन करून हांगा हाडले. म्हाका दिसता आज गोंयकाराचेर जेन्ना असलो अन्याय जाता आनी असलो अत्याचार जाता तेन्ना गोंयान क्रांती जातलीच. आयच्यान म्हाका दिसता ह्या कारापुराच्या निमित्तान ही क्रांती आता ते फुडल्या इलेक्शनान घडटली. आमी म्हणटा हो सरकार आसा तो बहुजन समाजाचो सरकार बायलांक फुडें काडपाक सोदता. आज हो बहुजन समाजाचो सरकार पळय बायलांचेर पळय आज तूं जाणा अक्षरशः ते बॅरिकेड्स पळोवन एकल्या बायलेचे बोट फुटले आनी तिचे बाबड्याचे किणेले आनी वळवयटा आनी त्या पोलिसांनी तिका थंय दोतोरागे दाखोवपाक सोडून हांगा ओल्ड गोवा हाडले. हांव हॉस्पिटलान आतां घेवन गेलें. ही चर्च पाहिलं तुम्ही ओल्ड गोवा टुरिस्ट स्पॉट हो. ह्या टुरिस्ट स्पॉटार ते हेल्थान दोतोर ना आनी कितें ही सरकाराची हे पळय. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. सांताक्रूज आनी कुजिरा वाठारांत लायटीच्या आपालिपाक लागून लोक बेजारल्यात. हे विशीं थळावी सरपंच आनी पंचाक विचारल्यार कांय जाण घरा कुशीक आशिल्लीं झाडां कापपाक दिनात ताका लागून विजेच्या समस्या निर्माण जाता अशें पंच तशेंच सरपंचान सांगलें. जाल्यार हे समस्ये विशीं संबंदीत अधिकाऱ्या वांगडा चर्चा करून सगळेच जाग्यार घालतलो अशें आमदार रुडॉल्फ फेर्नांडीस हांणी सांगलें. आमकां जेन्ना आमकां अप्रोच जाता तेन्ना आमी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक इमिजिएटली कॉल करता. पयलीं आमी आमच्या लोकल हेका कॉल करता हे आहा पळय ते इलेक्ट्रिशियन आसता तेंकां डिपार्टमेंटाचे. मागीर ते तेरी तर जायना जाल्यार आमी हिंगा हें करता इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट बांबोलीम तेंकां सांगता. सो तेन्ना मागीर तेंकां हें जाता
ते येवन सॉर्ट आउट करता मागीर तेंचे तशेंच इवन पंच मेंबर आहा थिंगासोर सांताक्रूज हिंगा कुजिरा कोपेचो सो तेकाय लोक अप्रोच जाता रोखडोच लोक लायट वयताच लोक हें करता तेंच म्हणून न्हू सगल्या दोनी वाड्यांनी बसून न्हू आख्या सांताक्रूज पंच मेंबरांक रोखडे लोक कॉल करता सो आमी इमिजिएटली एक्शन घेता त्या टायमार कितें आहा पळय तें इमिजिएटली आमी तेंकां पळयता इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट झाडां बी पडटा हय झाडां पडटा खंय मागीर कितें आहा हेजेर वायरांचेर हे येयलेली आसा न्हू सो तेणी ते ट्रिमींग कॉमेंट्स केला करपाक इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान तुमी सांगलेलें तेंकां आमी इन्फॉर्म केला तेंकां आम्ही आता मायाच्या म्हयन्यान काम केले चुट्टां हे ते सगळे मारले आणि साफ केला आणि तरी थोडो लोक आपणाच्या झाडांक हात लावंक दिना तेणी इलेक्ट्रिसिटीच्या मनशां कडेन कॉपरेट जावंक जाय कामदारा कडेन आणि आमी आमकां कॉल येयले म्हणटच रोखडेच इलेक्ट्रिसिटीक फोन करता आणि सांगता लायट ना म्हणून आणि आमकडे आमी जाता ते आमी करता सरपंचाक घुमयता मागीर इलेक्ट्रिसिटी इंजिनियराक सांगता ते रोखडेच मनशांक धाडून ते कडेन जाता ते काम करता ते लायटी सद्दां शॉर्ट वयता घराच्यो कितें कारण कितें तुमच्या मुखार कितें येयलां कित्याक आमी सद्याक म्हाज्या फुड्यान तरी कोण येवना म्हणजे सांगपाक बट केन्नाय अशें कितें आहा न्हू जाल्यार हांव रोखडें एटेंड करता आनी आतां तुवें म्हाका सांगला न्हू खबर घेता हांव कित्याक लायट वयता त्यो आनी समतें इन्स्ट्रक्शन दिता चॅक करपाक कित्याक पंचायतीन सांगलेलें की थोडी घरां ऑब्जेक्शन हाडटा झाडां कातरूंक दिना तेकाय लागून खबर काडटा आनी सांगता आतांच हांव घुमयता इन्स्ट्रक्शन दिता वचून थिंगा सर्वे कर पळय आनी जाग्यार घालूं सगळें वेर्णा बायपास रस्तो रुंदीकरणाच्या प्रकल्पा खातीर झाडां कापपाच्या विशींचो वाद चड खर जाला. या प्रकल्पा खातीर 342 शेकड्यांनी झाडां कापिल्ल्यान ह्या प्रकरणाची गंभीरतायेन दखल घेवन उच्च न्यायालयान उरिल्ल्या झाडां आसा तशींच दवरपाचो आदेश दिला. ते भायर रान खात्याचे मुखेली रमेश कुमार, जैव विविधताय मंडळाचे सचिव दोतोर प्रदीप सरमुकादम, ICAR खात्याचे अधिकारी कृषी रानवेवस्थेचे वरिष्ठ शास्त्रज्ञ दोतोर उत्तपा AR या 3 वांगड्यांची नेमणूक करून एका सप्तका भितर थंय तपासणी करून अहवाल सादर करपाची सुचोवणी जारी केल्या. या प्रकरणाची फुडली सुनावणी 24 जून 2026 दिसा जावपाची आसा. काणकोण पुलिसांनी ड्रग्सा आड मोहीम चड खर करून आनीक एक व्हडली कारवाय केल्या. पाटणे दर्यादेगेर NDPS कायद्या खाला घातिल्ले धाडीत 26.9 ग्राम चरस जप्त करून एका रेस्टॉरंटात वेटर म्हूण काम करपी 32 वर्सां पिरायेच्या दुबावीत सिद्धलिंगेश्वर बसगी हाका अटक केल्या. आरोपी मूळ कर्नाटकांतल्या बागलकोटचो. पळयात. काणकोण पुलिसांनी काल उसरा राती केल्ल्या एका कारवाये भितर सिद्धलिंगेश्वर बसगी 32 वर्सां मूळ कर्नाटकाचो हाका अटक केल्ली आसा. ताजे कडल्यान तांणी 26.9 ग्राम चरस जो आसा तो जप्त केल्लो आसा. ताणें कबुली दिल्ली की हो चरस आपूण विकपाक हाडिल्लो आनीक ताजे नंतर आतां फुडली काणकोण पुलीस जे आसात ते फुडली तपास जो करतात. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाणे पाटणेच्या मिकी ह्या रेस्टॉरंटा भितर हो सिद्धलिंगेश्वर काम करतालो वेटराचें आनीक तो मूळ बगलकोट कर्नाटका हांगचो आशिल्लो. जेन्नाच्यान काणकोण पुलीस स्टेशनाचो ताबो प्रवीण गांवस ह्या सिनियर PIन घेतिल्लो आसा तेन्नाच्यान आज पर्यंत ही 8वी रेड म्हणजे जानेवारीच्या दुसऱ्या आठवड्याक सुमार ताणें ताबो घेतिल्लो आनी ताणें आज पर्यंत ही 8वी सक्सेसफूल रेड कंडक्ट केल्ली आसा. हाजे पयलीं तांणी नायजेरियनाचें जें काणकोण कोकेनाचें जें रॅकेट आशिल्लें तें उद्ध्वस्त केल्लें. तातूंत भितर जवळ जवळ 1.5 कोटीचो माल जप्त केल्लो. नायजेरियनाकय अटक केल्ली, थंयचे एक लोकल आशिल्लो ताकाय अटक केल्ली आनी अशी ही 8वी रेड आतां गोंय क्रांती दिसाच्या फाटभुंयेचेर अशें म्हणपाक जाता की काणकोण पुलिसांनी परत ड्रग्साच्या विरोधात मोहीम चालू केल्ली आसा. हातूंत भितर ही सगळी कारवाय जी आसा ती दक्षिण गोंयचे SP टिकम सिंग वर्मा हांच्या मार्गदर्शना खाला चालू जाल्ली आसा. मदले काळाक ड्रग्स विरोधी जी कारवाय आशिल्ली ही मातशी थंडाविल्ली. आतां जेन्नाच्यान SPन ताबो घेतला परत एकदां चालू जाल्या अशें दिसून येता. गोमंतक TV खातीर मडगांवच्यान हांव गौरंग प्रभू मलकणेकर.
पक्षाचो अध्यक्ष म्हूण दर एक मतदारसंघ घटमूट करपाचेर आपले लक्ष आसा. येवपी विधानसभा वेंचणुकेत 30 जाग्याचेर जिखून येतलो असो दावो प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक हांणी केला. तशेंच फातोर्डा मतदारसंघात परतून कमळ फुलतलें अशेंय दामू नायक हांणी सांगलें. इलेक्शन दामू नायक कंटेस्ट करतलो. हांवें परत त्याच विशया कडेन येता. हांव पार्टीचो अध्यक्ष आसा. प्रदेश अध्यक्ष ह्या नात्यान म्हाका गोंयची जबाबदारी आसा आनी गोंय संघटनेच्या दृश्टींतल्यान घट जावचो आनी त्याच बरोबर 27 आमचे मोग जी 30 सिटां आसा ती 30 सिटां आसा ते 30 सिटां कडेन पर्यंत पावचो इतलो आमचो हावेस आसा. तो हावेस आमी पूर्ण करतलो आनी त्या अनुसार सगळे मतदारसंघ तितलेच इम्पॉर्टंट आसा. फातोर्डा सुद्दां मतदारसंघान सुद्दां कमळ हें फुलपाक जाय आनी लोकांक आनीकय भितर उदरगत करपा खातीर म्हणजे जी नरेंद्र मोदीजीन देशान केल्या, डॉक्टर प्रमोद सावंतांच्या हातूंत भितर व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट सगळे जावपाक लागल्या. परवरीचो पूल आसतलो, कन्वेन्शन सेंटर आसतली, खंय तरी व्हडले व्हडले रोड आसतले, हें सगळें आसतलें. त्या सगळ्याचो लाभ तांकांय बीन मेळपाक जाय. फक्त बातां मारून हांव पावरान ना म्हणजे आनी म्हणून सत्ता आसल्यारच कामां जातलीं असलें कांय नासता. हें सगळें करपाक लागून जें कितें लागता ती मदत तांकां काल पर्यंत करीत आसा, आतांय करता. तांचे गृह आधार आसतले, तांची लाडली लक्ष्मी आसतले, वा तांचे वेगवेगळी स्किमी आसतल्यो, अटल आसरा आसतले, तांकां कोणाक फायनान्शियल एसिस्टंट आसतलें. त्याच बरोबर तांकां नीड आयज सारें आसपाक शकता, मशीन आसपाक शकता. हांगा एक पयर तळयेचें बांदकाम हें करून एक तळी दिल्ली आसा, आतां आनी एक व्हडली तळी तिजें रिनोवेशन जाता तें करून घेता. सरकाराचो लाभ आसा तो सकयल पर्यंत स्तराचेर पावपाक जाय. लंच टायम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव स्नेहा तुमचो निरोप घेता. अशेच अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्ल्या कार्यावळी खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. मध्यान राती ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळ मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात 10 वरांचेर सकाळच्यो खबरो बुलेटिन लायव्ह. गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो तशेंच मुखेल शारांतल्यो महत्वाच्यो खबरो दर दिसा सकाळीं 11 आनी 12 वरांचेर. आवाज गोंयचो बुलेटिन लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टायम न्यूजात दर दिसा दनपारच्या 1 वरांचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह. गरमागरम चाये वांगडा पळयात दिसभराच्यो गरम खबरो. सांजेच्या 4 वरांचे टी टायम खबरो लायव्ह. सबंद राज्यांत घडपी घडणुकांचो सखोल नियाळ 70 ते काणकोण आनी बार्देस ते केपें घडिल्ली प्रत्येक खबर पळयात प्रायम टायम बुलेटिन सांजेच्या 7 वरांचेर गोमंतक टुडे लायव्ह. गोंयच्यो तशेंच राष्ट्रीय मळावेल्यो महत्वाच्यो खबरो फक्त अर्दवरां भितर